1 नोव्हेंबरा सावन रस्त्यांचेर एकूय फोंडकूल दिसचे ना अशें स्टेटमेंट मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान फाटल्या वर्सा केल्ले। मात मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंताचे ते स्टेटमेंट तोंडीच उरला। आता वर्स जाले तरी प्रत्यक्षात काय गोंयचे रस्त्यांची स्थिती कांयच बदलूंक ना। हाचे ताजे उदाहरण तुमकां कलंगूटच्या मुखेल रस्त्याचे दिसता। ह्या रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या। रस्त्यावेल्यान प्रवास करतल्यांचे हाल जाल्या। देखून भौशीक बांदकाम खात्यान हो रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। नोव्हेंबर पर्यंत रस्त्याचेर एकूय खड्डो उरचो ना हे उतर म्हजे हांव सांगता। पीडब्ल्यूडीच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक हांवें सांगला 1 नोव्हेंबराच्या उपरांत रस्त्याचेर एक सुद्धा खड्डो आमकां दिसचो ना आणि जर दिसलो जाल्यार त्या पीडब्ल्यूडी इंजिनियराचेर स्ट्रिक्टली पनिशमेंट केली वयतली हे हांव निश्चितरित्या सांगपाक सोदतां। ह्यो पळय हिंगासर पळय व्हडो पडला तो आयज आनी कालचो व्हडो न्हू, हो पडलेलो ऑलमोस्ट एक म्हयनो पयलीं। जेन्ना पळय हे सुरेजाचें काम करताले पळय तेन्ना हो व्हडो पडलेलो आनी तेंच्यांनी पायप फोडून घातलेले। पायप रिपेर करून तेंच्यांनी ताबडतोब आमी पळय जेन्ना घेवन हाडले की हे दाखोवन दिले की हे व्हडो पडला म्हणून नेक्स्ट डे तेंच्यांनी कॉन्क्रीट घालून ते परते भरलेले आनी परते मागीर ते पायप लायन आहले पळय ते लिकेज सारके तेंच्यांनी तापोवंक ना म्हणून ते उदीक वचून वयर येवन ते आनी व्हडे पडले। आतां 5 दीस अक्षरशः पावस आहा। ह्या पावसान कोण तरी गोंयकार आनी कलंगूटच्या वाठारांत भुरगे आहा पळय तांकां खबर आहा की हो व्हडो पडला म्हणून। ट्युरिस्ट बाबडे तांकां काय खबर ना आनी दीस इज अ मेजर रोड फ्रॉम कलंगूट टू कांदोली। तो कोण तो ट्युरिस्ट 100% पडोन फोंडानूय पडला तो। आनी एक सांगूं सोदता जेन्ना पळय सीएमान एक स्टेटमेंट केल्लो की गणेश चतुर्थीचे पयलीं सगळे रस्ते सारके करून दितलो तो। हांव ताका मुद्दम हो जाप विचारूंक सोदता की हे व्हडे आहा पळय ते अजून पासून तुमच्यांनी सारके करूंक ना। दुसरें म्हणल्यार आतां सद्याक पळय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जाला तो न्यू मिनिस्टर तेणें म्हाका दिसता जेन्ना तो काँग्रेसीन आहलो तेन्ना एक सेल्फी कॉम्पिटिशन चालू केल्लें ताणें। म्हाका दिसता तेणेन आतां ताबडतोब तेणेन हेजेर एक्शन घेवन ह्या व्हड्याचेर काम करूंक जाय। आनी कितें हे पळय सरकारान पळय काम केलां व्हडें जें सगल्याक घातलां इट इज अ सर्टिफिकेट ऑफ करप्शन। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।